नमस्कार, दंपारच्या खबरात अविनाश जोशीचो येवकार. खबरो विस्तारान. इस्रोचे महत्वाकांक्षी सूर्य मिशन आदित्य L1 लॉन्च. श्रीहरिकोटा स्पेस स्टेशनांतल्यान PSLV-XL रॉकेटा वरवीं दनपारां 11:50 आदित्य L1 लॉन्च जालें. आदित्य L1 पृथ्वी कडच्यान 15 लाख किलोमीटर अंतरार सूर्याचे कक्षेंत स्थिर जातले. मुखवटो सूर्याच्या दिशेन आसतलो, इस्रोन स्पश्ट केलें. जुडेगा भारत जितेगा इंडिया. विरोधकांचे इंडिया अलायन्साचे लोकसभा वेंचणुके खातीर घोशवाक्य. मुंबईत जाल्ले इंडियाचे महासभेत मोदी सरकारा आड एकठांय झुजपाचो निर्धार. सगळे विरोधक एकठांय. सीट शेअरिंगाचेर तडजोडीची तयारी. विरोधक एकठांय ना म्हूण खंय मोदीचे फावता. इंडियाची 13 वांगडी समन्वय समिती नेमली. मात लोगोचो लॉन्च धुकल्लो. The first step is a coordination committee and committees under that committee. And the second step is a decision that we will expedite all seat sharing discussions and decisions and make them happen as soon as possible. These are two very, very powerful steps in ensuring that the India alliance defeats the BJP. सब लोगों को हम एक विश्वास दिलाना चाहते हैं कि डरिए मत, भय मुक्त भारत के लिए हम सारे लोग इकट्ठा आए हैं. मैं किसी को न खाऊंगा न किसी को खाने दूंगा, लेकिन खाने तो सबको दे रहे हैं. अपने को जो चाहते हैं उनको तो दे रहे हैं, लेकिन लोगों को भूखे मार रहे हैं. देश के इतिहास को ही बदलना चाहते हैं तो हम लोग सब मिलकर के देश के इतिहास को नहीं बदलने देंगे. कि हमारी भारत सरकार एक आदमी के लिए काम कर रही है. वो एक आदमी भारत से पैसे निकाल के बाहर विदेश में ले जा रहा है और भारत सरकार, मोदी सरकार, देश के प्रधानमंत्री उनकी मदद कर रहे हैं. और राहुल गांधी जी को भी हम काफ़ी मजबूती के साथ विश्वास हम लोग दिलाते हैं कि हम सब एकजुट हो करके सभी लोगों को एकोमोडेट करके आगे सीट शेयरिंग अब शुरू होगा. और सीट शेयरिंग में हम लोग सब लोग सफल होंगे. कोई दिक्कत कठिनाई नहीं होगी, कहीं कोई हर्डल नहीं होगा. अपना कुछ नुकसान करके भी हम लोग इंडिया को, ये संघ है, हम लोग जिताएंगे. कंधे को कंधे मिलाकर मिलकर हम करेंगे. स्किमीचे आडकल्ले पैसे 15 सप्टेंबर मेरेन क्लियर. आनीक सँक्शन जाल्ली लेटराय दितले म्हूण मुख्यमंत्री उलयला. नागरी पुरवण खात्यान सिलिंडर सबसिडीचे वितरणाक कार्यावळ दवरिल्ली. केंद्राचे LPG सबसिडीचो सगळ्यांकूच लाभ. गोंयच्या 11,500 फॅमिलीक अतिरिक्त 275 रुपया लाभ. साखरूय खंय सबसिडीचेर दिवपाची थारल्या. ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी कितें ठरयलें? पुराय देशभर सगळ्या लोकांक कितले पैसे कमी केले गे? कितले केले? व्हडल्यान सांगा गे. कितले? 200. BPLचे आहा तेजे 250 रुपये कमी जाले. उज्ज्वला योजनेच्या अंतर्गत ज्यांच्यानी गॅस घेतल्या ताका कितले पडले? 717. पैसे तुमच्या अकाउंटाचेर घालतलो. तुमकां मागीर वयताना सिलिंडराचेर 900 दिवचे पडटले. म्हणून TDSS कोणाचे जर उरले आसत जाल्यार तांचे पयशे चवथी पयलीं त्यांच्या अकाउंटाचेर वयतले. गृह आधाराचे पयशे चवथी पयलीं त्यांच्या अकाउंटाचेर वयतले. नवीन गृह आधार योजना जी सुरू जावपाची 16,000 उरलेले तेय पयशे आमी त्यांच्या अकाउंटाचेर घालपाचे आसा. म्हणजे तुमकांय पयशे मेळटले, सिलिंडराचे पयशे मेळटले, सुनेचेय पयशे मेळटले. दूधकार आसा जाल्यार ती आसोंक लागली सुनेचे पयशे मेळटले म्हणून. दूधकार आसत जाल्यार दूधवाल्याचे पयशे सबसिडी उरल्या ताचीय मेळटली. सगळ्या 100% जी शेताची सबसिडी आहा ती सबसिडी मेळटली. चवथी पयलीं जितके पयशे लोकांक जितके मेळपाचे आसा तितके पयशे 15 तारखेपर्यंत रिलीज करपा खातीर सरकारान ऑलरेडी एकदा रिव्ह्यू घेवन हांवें थारायला. एक देश एक वेंचणूक निर्णयाचो अभ्यास करूंक केंद्रान आदलो राष्ट्रपती रामनाथ कोविंदाचे फुडारपणान समिती नेमल्या. 18 ते 22 सप्टेंबराक सरकारान संसदेचे खासा अधिवेशन दवरला. नोव्हेंबर डिसेंबरांत 5 राज्यांच्यो वेंचणुको. लोकसभा वेंचणूक 2024चे मे जूनात.
मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, बीजेपीचो अध्यक्ष खासदार तानावडे, एक राष्ट्र एक वेचणुकेक येवकार। अभी तो कमेटी रचा है, इतना घबराने का क्या जरूरत है। अभी तो कमेटी रचाया गया है, कमेटी रचाने के बाद इसका कमेटी का रिपोर्ट आएगा, कमेटी का रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में चर्चा होगा। अगर पार्लियामेंट में जब आता है, पार्लियामेंट में चर्चा होगा। पार्लियामेंट प्रबुद्ध है, भारत देश का प्रजाप्रभुत्व एकदम मैच्योर्ड है, प्रबुद्ध प्रजाप्रभुत्व है, उसमें चर्चा होगा। इतना घबराने का क्या बात है। अभी नया नया जो विषय आता है देश के हित में, उसका तो चर्चा तो करना चाहिए। तो चर्चा करने के लिए कमेटी रचा दिया गया है। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि कल से ही हो जाएगा, इसे तो हमने थोड़ी कहा है। वन नेशन वन इलेक्शनाच्या निर्णयाक राज्यसभा खासदार सदानंद शेठ तानावडेचोय येवकार। इलेक्शन ही कंटिन्यू चालूच असतात, म्हणजे आम्ही पळयतात की केन्ना तरी ह्या स्टेटीचें इलेक्शन, केन्ना दुसऱ्या स्टेटीचें इलेक्शन, मागीर पार्लियामेंटरी इलेक्शन। कारण सुरवातीक सगळे इलेक्शना बरोबर जातालीं, पण मागीर जाता कशें की कंटिन्यू कोड ऑफ कंडक्ट जे आसा ते लागू जायत उरतात। एक्चुअल वर्किंग जे आसा ते वर्किंग करपाक तितलो वेळूय मेळना। एका टायमार जातकच खर्चाच्या दृश्टीन आनी बाकी हातूंतल्यान ते बरें आसा। मजगती मुख्यमंत्री सावंतानूय वन नेशन वन इलेक्शन निर्णयाक येवकार दिला। अशें जायत जाल्यार खूब फायदो जातलो म्हूण मुख्यमंत्री उलयलो। देशात वेचणुक्यो जायत असतात, ताचेर खूब खर्चूय जाता। एकाच वेळार सगळे वेचणुके जाल्यार बरें जातले म्हूण मुख्यमंत्री उलयलो। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। प्रेग्नन्सीचे समस्येक IVF उपचाराची सर्व्हिस फुकट दिवपी गोंय पयलें आदर्श राज्य। दिल्ली मॉडेलाच्या नांवान फक्त उदो उदो जाता, तातूंत कांयच अर्थ ना म्हूण आरोग्य मंत्री विश्वजीत राणे उलयलो। फुडल्या 8-10 म्हयन्यांत गोंय खंय भलायकी मळार टॉपर आसतलें। सुपर स्पेशालिटी ब्लॉकात IVF गोंयकारांक उक्ते। गोंय राज्यांत आमी पळयता, तुमी मुद्दम कोण आमचे मिडियाचे भाव कोण जर दिल्ली गेला, तुमी आयज पळया की गोवा मेडिकल कॉलेज आनी आमी जे तरेचे आमी नवे नवे गोश्टी करपाक गेल्या। गोंय राज्य एकूच अशें राज्य आसा आनी आमचे देशाचे प्रधानमंत्री आनी ते जेन्नाच्यान प्रधानमंत्री जाले नरेंद्र मोदीजी, तेंच्या माध्यमांतल्यान वेगवेगळे व्हर्टिकलांतल्या माध्यमांतल्यान गोंय राज्यान आनी प्रत्येक राज्यान पयशे वेगळे तरेन येवंक लागले, जे आमी जो उपयोग गरीब लोकांक आनी सामान्य जनतेक बऱ्यापैकी फॅसिलिटीज उपलब्ध आमी करून दिवंक शकता। गोंय राज्यान आमी कितें चल्लां, आमचे कार्डियक फॅसिलिटी पळया, आमचे आयज हे IVFची फॅसिलिटी पळया, तेजे भायर आमी रोबोटीक सर्जरीची आमी मार्गार हाडपाचे, प्लस PHC CHC कशें लिंकअप करपाचे, हे सगळे गोश्टी तुमकां टायम टू टायम येतले। तुमी गोंयान रावता म्हणून तुमकां कळना, पूण दिल्ली जर वचून पळयल्यार पयलीं सगळे मिडियान म्हणटाले की दिल्ली मॉडेल, दिल्ली मॉडेल, कसले दिल्ली मॉडेल आनी कितें तें दिल्ली मॉडेल, तें म्हाकाच कळोंक ना आयज पर्यंत। आयज गोंय राज्यान जेन्ना आमी सगळे फ्री दिता, पेशंटाक इन पेशंट, आउट पेशंट, मेडिसीन पासून, आयज कोलेस्ट्रॉल रिडक्शन मेडिसीन पासून, लायफ सेविंग केमोथेरपी पासून, आयज आमी डिसिजन आमी घेतला की आमी आतां ह्या हॉस्पिटलान आनी आमी डॉक्टर्स रिक्रूट करपाचे आमी चालू केल्ले आसा। घेऊ एक ल्हानसो ब्रेक, पळयत रावात प्रुडंट। प्रेम संबंध तोडले म्हूण रागान 22 वर्साच्या प्रकाश चुंचवाडान परवरे 30 वर्साचे कामाक्षी उड्डा पनोवा म्हणटा ते चलयेचो खून केलो। बॉडी आंबोली घाटांतल्यान रिकवर केल्या। प्रकाशान खुनाची कबुली दिली। प्रकाशाक बॉडी पुरपाक मदत करपी साथीदार निरुपडी कळकात म्हणटा ताका पुलिसांनी अटक केल्या। Parvati police has solved Kamakshi murder case and has arrested 2 accused. The prime accused Fakir alias Prakash has been arrested for murdering Kamakshi and his friend Nirupadi has been arrested for helping Fakir into dumping the body. This is the case of Parvati police that Kamakshi and Fakir were having a relationship some time back, but later on Kamakshi broken up, but Fakir was very angry due to breakup. He somehow called Kamakshi in his house and murdered there, and later on with the help of his friend Nirupadi, they put the body in a car and later on they went to Amboli Ghat and there threw the body in the ghat. Police has also seized the car used in this crime. According to sources, Fakir has confessed his crime. But in this case,
further investigation is still going on. The body of Kamakshi has been sent to GMC for postmortem. 30-year-old Kamakshi, a resident of Parvari, was working as a sales girl in a boutique. Mukesh Kumar for Prudent. मडगांवां रुमडा मळार हावजिंग बोर्डात खून जाल्ल्यान खवदळ. सादीक बेल्लारी म्हणटात त्या तरणाट्याक घरांत घुसून मारलो. पुलिसांनी कर्नाटकाक रावपी कादर खान खानजादे आनी तौसिफ कदेमनी ह्या दोन संशयितांक अटक केल्या. सोपला तो खंय खुनाच्या केशीत भितर आशिल्लो. रुमडामळ हाऊसिंग बोर्डान आयज सकाळी 8:30 वरांचेर सादीक बेळारी हाजो मर्डर जाल्लो आनी ते मर्डर करून ते दोग जाणां एक्यूज आशिल्ले ते कर्नाटका पाविल्ले. मयणा कुडतरी PI आनी तेंचो स्टाफ आयज सवनूर हावेरी हांगासर वचून ताका अरेस्ट केला. प्रुडंटा खातीर भीमा पाटील. कर्नाटकांतल्या कुमठा हेगडे गांधीनगरांत धवो अजगर सापडला. 9.5 फुटाच्या ह्या अजगराक थंयचो सर्पमित्र पवन नायकान रेस्क्यू करून लागच्या रानात सोडलो. सर्पमित्र पवन म्हणटा धवो अजगर म्हूण वेगळी प्रजाती ना, हो सदांचोच. ताचे रंगद्रव्य उणें जाल्ल्यान आनी मेलेनिन पिगमेंटाच्या उणावाक लागून तो धवो पडला आसतलो. कारवार जिल्ह्यातल्या कुमठा हांगासरल्या हेगडे गांधीनगर हांगासर 9.5 फुटी असो विचित्र रंगाचो म्हणजेच पांढऱ्या रंगाचो अजगर हो आढळून येयल्लो आसा. सर्पमित्र पवन नाईक यांनी तेजी रेस्क्यू करून तेका सुरक्षीत स्थळी जंगलात सोडलेले आसा. पांढऱ्या रंगाचो अजगर मेळपी कुमठात ही दुसरी वेळ आणि कर्नाटकातली ही तिसरी वेळ आसा. अशा प्रकारची साप जे आसा ते जास्त करून आढळून येनात. मात्र या सापान एक कुतूहल निर्माण केले की अशा प्रकारचो ही साप अशा रंगाचो ही साप मिळू शकता म्हणून. ह्या सापाक पांढरो रंग कसो येलो हेच्या बाबत काही जणांका प्रश्न उपस्थित झाले. तेका लागून सर्पमित्र पवन नाईक यांनी असे सांगितले की जर सापाच्या शरीरात अन्य रंगद्रव्याची कमतरता असल्यार तेंचो रंग पांढरो जाता. पांढऱ्या रंगाचो अजगर अशी वेगळी जात ना असे त्यांनी सांगितलेले आसा. हांव प्रुडंटा खातीर प्रमोद फोंडे. 37व्या नॅशनल गेम्साचे थीम सॉंग 8 तारखेक लॉन्च जाता. खेळा मंत्री गोविंद गावडे प्रुडंटा कडेन उलयलो. दोना पावला राजभवनाच्या दरबार हॉलांत सांजे सुवाळो. ह्या थीम सॉंगाक बिग बी अमिताभ बच्चनान आवाज दिला. सॉंगचा शिरी पळय तेका रिलीज बी 8 तारखेक सांजेच्या 4 वरांचेर दरबार हॉल दोना पावला. कोणी म्हटला कोणी रिलीज करता तशी वॉइस ओवर जो असो दिलो पळय न्ही तो आमचे ग्रेट आर्टिस्ट श्री अमिताभ बच्चन हांणी दिल्लो आसा. वेगळे वेगळे सिंगर्स आसात म्हणजे कोरसां भितर घेतले आसात. प्रमुख काम सिंगर आसात ते दिसून तुमकां कळटलें केन्ना आसा ते. म्हणजे 8 तारखेक 4 आमी ही आशिल्ली सकाळची अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, प्रुडंट प्लस ॲप, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट.